जेयात हांगासर नुको हांगा पॉट भरून हय आनी हांगासर कसली फीज लागना कसले पयशे लागना तुम्ही बी येऊन ट्राय करा. तुम्ही बीन येवन हांगा ट्राय करचे नाका रे हवे हायन वयल्यान तुका पळयता तांबडे पळय, यो यो नाका रे आकाक हवे खा, हायन आकाक खा. तांबडे घातला रे हवे काय का सो गाइस आमी एगो सकल ब्रश करपाक येयला भुरग्याच्या खात्यान आमचो ह्यो हय But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. हाय गाईज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गायज आमकां न्हू वयर घरा कडेन 3 दीस जाले उदकूच ना वाज अशे पण हांगासर आमच्या सकयल न्हू उदीक आहा. सो आमी कितें केलां सांग, आमचो ब्रश आनी कॉलगेट घेवन न्हू हांगा सकयल येयला आनी अविगेरू उदीक ना खंय. हांगासर खंयसरूच नासल्यार उदीक हांगा तरी आसता. तर पळय हांगा आहा काय हांगासरूय गेला. चढ़ करून आसोंक जाय. अरे तुम लोग स्कूल को नहीं गए रे? और तू रे? क्यों? आज मैं बहुत लेट ऐसा क्यों? सो गाइस आमी एगो सकल ब्रश करपाक येयला. वयर पळया माड पळय हेका पळय मेंटल. गायस आता आमी तोंड बी धुल्लेले आसा. आता अवीक न्हू कसलें तरी काम आसा त्या खातीर आमी तें काम करपाक पयलीं फटाफट आतां भायर सरता. वाज हयशी 3 दीस जाले उदीक ना जाल्यार जाता कामां ना न्हू हयशीक. सो गायज आमी आतां भायर सरलेली आसा अवीच्या कामा खातीर. अवीचे कितें तरी गाडयेचें सामान दिला तें वयता आमी आतां हाडपाक. मागीर लेट वतात न्हू जाल्यार तें बंद जाता म्हणून आमी आयज मातशी बेगीन भायर सरल्या. नाका रे हवे हायन वयल्यान तांबडे यो यो नाका रे आकाक हवे खा, हायन आकाक खा. तांबडे घातला रे हवे काय का खा ना वर का वर हरशी खरी गजाल ती. तांबडे घातल्यार ती गाय रेडो बी फाडसून तू देख धांवता. रेडो सांग रे हवे तू तो रेडो तो खंयचो रेडो? तो रेडो जिसको पता है उसको पता है. ओनली आमच्या शिवाय आणि दोघच जणांक पता है. किरे तो रेडो हा आता रेडो नो कळ्ळें तुका? हरशी खरेंच तांबडो घातलो काय रेडो फाडसून धांवता. हय हय माझं तर फुल तांबडेच आहा. सो गायज आमी न्हू गाडयेच्या कामा खातीर वाळपय गेल्लेली आनी आतां आमी येयल्या हरवाळ्या त्याची जेवपाक. हांगासर न्हू जेवण फ्री ऑफ कॉस्ट आसता. आणि हांगासर जाय तितले पोट भरून तुमकां जेवपाक मेळटा. पयशांची बी काय गरज ना. आणि जे कोणी हांगासर लागीं रावता रुमांक रावता जावं तेंचे कडेन कोणाय कडेन घडा पासून ना न्हू जाल्यार हांगा एवरी डे येवन जेवं शकता. तुमकां दाखयता खंय पळय ते. योगा चालू दवर कॅमेरा पळयात. Moga tumo Jesuk Moga moga tau Wapan astut stulago na makabu Hato moke lolo poru Tangka poche hakadoru Dorian lotonu oita moga chetaru Painyan doloita muron diste mulle Muksos no na poyate rakan sulle भुरग्याच्या खात्यान आमचो ह्यो हय 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 सिद्धार्थाचो मरे. सिद्धार्थ रावता तुम्ही हा? सिद्धार्थाला आम्ही चाललेले जातो. हा. आणि कशें आसा गे? सो गायज आमी पळय हांगासर हरवाळे येयल्लेली आनी आमकां आमची क्यूटसी फॅमिली मेंबर गावली. युट्यूब फॅमिली. होय कितले रे तू तोते आयज स्कुलाक ना रे? स्कुलाक ना? आयज हॉलिडे मारली दिसता बेगीन. एक्झाम घेतली. हा एक्झामी चालू आहा दिसता न्हू. वा आतां हॉलिडे आनीक थोड्या दिसांनी 2 महिन्याची. मागीर सारकी मस्ती ना रे. केदें व्हडलें देवूळ पळय आमचें महादेवाचें.
आणि ही जी तुम्ही प्लेस पळयता पळय हांगासर देवळा फुडल्यानूच हांगा न्हू एवरीडे महाप्रसाद आसता. तुम्ही पोट भरून जेवन वचूं शकता. आतां हांगाली आरती बंद जातली, काबार जाली न्हू आरती का मागीर हांगासर जेवण आसतलें. सो तुमी जाय तेन्ना वचून जेवं शकता दनपारचे. सो गाईज आमी आतां पळय हरवाळ्या पावलेले आसा आनी हांगासर पळय लायन पळय कशी लागल्या जेवपाक पळय ती पळोवं शकता तुमी लायन. चलया तुमकां दाखयता कशें कितें आसता पळय तें हांगासलें जेवण. कशे लोक लायनीक रावल्यात पळय ते उजो. सो गाईज हे पळोवं शकता तुमी वॉयस ओवर करी. तूं कितें सांगूंक सोदता? हांगासलें जेवण खूब टेस्टी आसता. तुम्ही बी येवन ट्राय करा. तुम्ही बी येवन हांगा ट्राय करचें जेवण. ओके हांगासर कांय पयशे ना. हांवें फक्त रोस आनी रायस घेतला आनी तेका पळय तेणी कितें कितें घेतला तें पळय. खूब कितें कितें वेरायटी आहा. तुमी जाय ते घेवं शकता थंयसर पण हांवें रोसूच घेतला फक्त. ओके सो गायज आमी न्हू भरपूर पोट भरून जेल्लेली आसा आनी हांगासर जें जेवण आसा खबर आसा खूब यम्मी सारकें. वॅज हा प्युअर वॅज, नॉन वॅज ना. आनी महाप्रसाद तो एवरीडे आसता. संडे आसना दिसता न्हू. खबर ना संडे आसता आसतलो खबर ना बट एवरी डे आसता दनपारचो. आनी जे कोणी लागीं आसा हरवाळ्या तुमी गुगल मॅपाचेर घाला हरवाळ्या महादेवाचें टेम्पल. तुमी हांगासर येवन भरपूर प्रमाणात जेवं शकता पोट भरून सारकें. ओके आनी थंय पळय फुडें सर्कस चल्ल्या ती पळय. सो घे म्हणून भरपूर प्रमाणात तुमी जेयात हांगासर न्हू गो. पोट भरून हय आनी हांगासर कसली फीज लागना, कसले पयशे लागना, दक्षिणा लागना, कांय लागना. फंड बेटीन पयशे घालचे पडना. देवाचे कृपेन हांगासर सगळ्या गरिबांक हांगासर फ्री जेवण आसता. हो ब्लॉग आमी खूब वर्सां 1 वर्स पयलीं केल्लो आसा बट कोणाक खबर ना. कोणी आमचे नेवे सबस्क्रायबर आहा तेंच्यांनी पळोवंक ना जाल्यार ह्या जाग्यार तुमी विजीट करचें आनी जेवचें न्हू. हांगासर हांवें पळयलेलें तुमी आमच्या प्लेटीन हांवें कांय घेवंक ना. म्हाज्या प्लेटीन हेज्या प्लेटीन तेणी भाजी कितें 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 घेतलेलें. सो हांवें रोसूच घेतलो. म्हाका न्हू खरेंच कितें खावंक कशें नाका आसलें. आयज गरमी जाता, गरमेन जेवणूय वचना. आयज म्हाका खूब कामां आसा. आयज म्हाका म्हापसा एक काम आसा. एक गाडयेचें सगळें सामान हाडलां तें इन्स्टॉल करूंक जाय. सो चला आतां चलता आमी. चल भायर सरता न्हू गो आमी. हे मिडल स्टँड आतां ह्या रॉक्साचें असा कोण क्रिएटिव्ह आयडिया घेवन सांगा म्हाका. माझी क्रिएटिव्ह आयडिया सदीच ऑन टॉप. बिग बुल इन द हाऊस. ओके सो गाईज पळयात हांवें डिस्क ब्रेक अपग्रेड केल्लो आसा. तुमकां खबरूच आसा हेजी ओरिजिनल जी सायज आसता खबर आसा ती इतली आसता पळय डिस्प्लेटीची. आनी हांवें घातलेली आसा येदी अरावंड 300 mm. ओके हेजो ब्रेक बायट बेस्ट आसा. आनी नट बोल्ट्स पळय हांवें सगळे गोल्ड केलेले आसा. मिडल स्टँड तशेंच बारीक बारीक कितें कितें केलां. हे पळया लिवर मागीर मास्टर सिलिंडर कॅप तशेंच बारीक बारीक कितें कितें आसा तें हांवें सगळें गोल्ड केलां पळय. हेजे नट बोल्ट्स बीन प्रिमियम दिसता. आतां हांव चिंत्ता कितें जाणां की हेका मातसो टचअप करपाक. सो पळया केन्ना टायम मेळटा पळय तो म्हाका. हे पळय हे जे वायरींग चालू आसा तें आतां मागीर करता. वाज येयलो म्हाका आतां करून. सद्या हांव बसता आतां व्हिडियो एडिटींग करपाक. हें एक पॅनल चेंज केलां हांवें. फाटीं म्हाजो एक्सिडंट जाल्लो तुमकां खबर आहा न्हू. तें मातशें डॅमेज आसलें आनी त्या टायमार न्हू शोरुमान अवेलेबल नासलें. सो फायनली मेळ्ळें म्हाका. सो गाडी म्हाजी कशी दिसता ती कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा की ही गाडी 8 वर्साची खंय दिसता की ना पळय ती. येस गायज दीस बायक इज 8 years old आनी आजून आहा तशी आहा. तुमचेर आसता की तुमी गाडी कशी मेंटेन दवरता. बायक कार वॉट एवर इट इज वस्तू मेंटेन दवरीत न्हू जाल्यार ती लायफ टायम उरता. पूण हेज्या असलो कोण एकलो मेळत न्हू. हे हेज्या असलो जाल्यार हेज्या असलो कोण तर मेळत न्हू. मोबायल लॅपटॉप TV वॉशिंग मशीन आनी कितें गावता तें सगळें मोडून पळय हें दवरता. हे मनीस सगळें मोडून दवरता. तुजी पयशे हे कितें म्हणटा ते व्हाण्यो विकून हांवें 1 लाख हाडला आत्तां. शेटया कडेन इकून येयला हांव तुजी वाण. शेटया कडेन इकून येयला आनी 1 लाख गावला म्हाका. ओके राव हांवें नवो व्हिडिओ पळयला. कितें तो लॅपटॉप ओपन करूंक जाय भितर भांगर आसता. हांव तो ओपन करतलें.
अरे अवी खरें भितर मोदक ऐकात तुमका बी सांगता तुम्ही बी आपणाचो जालें लॅपटॉप कशें कळलें लॅपटॉपाचो तो मदरबोर्ड असता पळय हो. तेका ते तारी असता ते भांगराच्यो असता आनी हाची रील पडलेली आणि माझ्याकडे ऑलरेडी लॅपटॉप हा एक काम करया मगो तुझो मोबाईल उसोवया आनी तेजे भांगर मोबायलाक काडया आसा ना. हांव सोमती म्हाका मोबायलाक आसता, मागीर हांव सोमती एक Nokia. म्हाका भांगराची मुदी करता तुझ्या मोबायलाचे भांगर काडटा आनी ना हांव वयता वाणप वयता काय आनी ही पळय हेजे हांवें न्हू मिडल स्टँड गोल्ड केला मिडल स्टँड तो दिसता जाल्यार खबर ना हे पळय पळयात सो बरें दिसता पळोवपाक सो गाईज आयचो व्हिडिओ तुमी पयला आसतलो न्हू आयज गेल्लेली आमी हरवाळ्या खंय पडटा तें तुमकां सांगता तुमी तर म्हापशेसून वयता जावं पणजेसून खंयसूनय वयता जाल्यार तुमकां बिचोलसून वाट धरची पडटली बिचोलसून वाट पळय वयता पळय ते वाट धरची पडटली आनी वाटेक तुमकां मेळटा हरवाळ्या गुगल मॅपाचेर हरवाळ्या म्हणून घालीत न्हू हरवाळ्या वॉटरफॉल जाल्यार डायरेक्ट तुमकां त्या स्पॉटार पावता आनी थंय महादेवाचें न्हू व्हडलें म्हणजे शिवाचें आमचें व्हडलें मंदीर आसा टेम्पल आसा त्या टेम्पलाच्या फुडल्यानूच एक प्लेस आसा कॅन्टीन कशें थंयसर दनपारचे 1 ते 2:30 पेरेन म्हणजे 2:30 पेरेन पोट भरून जेवण मेळटा तुमी एकदां न्हू 10 फावटी घेवन जेवं शकता कितले लोक येता थंय खूब लोक येता पोट भरून जेयता वेज ती नॉन वेज न्हू आनी थंय 1 रुपया भरचो पडना तुमकां परत एकदां सांगूंक सोदता की थंय पोट भरून तुमी जेवं शकता विदाउट पेईंग एनी रुपीज ओके ही व्हिडिओ करपाचें कारण कितें तुमकां सांगता ओके खूब जाण लोक म्हाजे भाव म्हाजे फॅमिली मेंबर्स यूट्यूब फॅमिलीज यू नो म्हापशेसून वाळपय जावं तेच्या फुडें सांखळे बिचोले वाळपय खूब कामाक वयतात इवन म्हाजे थोडे फ्रेंड आसात ते पणजेसून वयतात थोडे कलांगूटसून वयता कांदोलीमसून वयता थोडे मांद्रे मोरजेसून खंय कामाक वयता आनी तांकां न्हू टिफीन फावो जायना ओके घरा कडल्यान टिफीन करपाक जावं भायर हॉटेलार पयशे दिवन पे करून खावपाक तांकां ही स्पेशली हांव व्हिडिओ करता की तुमी ही म्हाजी व्हिडिओज पळयता जाल्यार हरवाळ्या वॉटरफॉल थंयसर तुमी वचून एवरी डे दनपारचे जेवपाक तुमकां मेळटलें पोट भरून विदाउट स्पेंडींग एनी मनी ओके जे म्हाजे भाव काम करतात भायर तांकां भायर हॉटेलाक घे म्हणून पयशे उडोवचे पडटा न्हू 150 200 रुपया थाली जेयतले जाल्यार दीस इज द बेस्ट सोल्युशन तुमी वचा थंय पोट भरून जेयात वेज थाली आसतली पोट भरून जेया क्रिस्तांव भाव म्हाजे मुस्लीम म्हाजे भाव भयण कोण व्हिडिओज पळयता हिंदू म्हाजे भाव भयण कोण व्हिडिओज पळयता दीस इज अ प्रॉपर प्लेस फॉर यू गायज गो अँड मस्ट ट्राय ओके बरें पोट भरून जेया तुमच्या फॅमिलीक व्हरा तुमच्या फ्रेंड्साक व्हरा तुमच्या गर्लफ्रेंडाक बॉयफ्रेंडाक हुएवर इट इज गो अँड हॅव योर कितें म्हणटा ते यमी मील एट द बेस्ट प्लेस ओके बेस्ट आहा ती जागा सारकी ओके आमी तुमी थंय कितें म्हणटा ते पोट भरून जेवन मागीर फुडें वचून वॉटरफॉल पळोवंक शकता थंयसर कांय बरे रिल्स काडूं शकता व्हिडिओज काडूं शकता फोटोग्राफी करूं शकता ओके आनी आमचो सिद्धार्थ दिलीप नायक हो भाव आमचो थंय मॅग्नट घालता येदो व्हडलो मॅग्नट ताका बांदता आनी ते दर्यान ते उदकान उडयता वॉटरफॉलाचेर आनी थंय लोक कोण देवाक पांयां पडटा आनी ते कितें करता 2 रुपया 1 रुपया काडून ते कॉयन उडयता न्हू भितर दर्या सो सिद्धार्थ दिलीप नायक म्हाजो हो भाव आसा पळय तो ते मॅग्नट मारता आनी ते पयशे काडटा आनी एकठांय करता आनी बँकीन घालता ब्रो थँक्यू सो मच तुवें हें म्हाका सांगलें म्हणून तुज्या वांगडा एक दीस हांव एक्सपिरियन्स करपाक हरवाळ्या वयतलो तो आनी एक सारको कॉमेडी सारको कितें म्हणटलो तुमकां सो आयचो व्लॉग तुमकां आवडला आसतलो न्हू इट्स ऑल अबावट फूड आनी इट्स ऑल अबावट मॉडिफिकेशन हांवें आयज गाडी कितें अपग्रेड केल्लेलें आसा तशेंच आमकां एक कॉलेब्रेशन दिल्लेलें आसा कालच्या व्हिडिओन तुमकां आमी सांगलेलें ओके सो म्हाका येयल्लेलें आसा एक कॉलेब्रेशन अमेझींग सारकें थंयसर आमकां न्हू एक अमेझींग प्लेस ट्राय आउट करपाक मेळटली मसाले कशे करतात रांदतात कशे आमचे प्रॉपर ऑथेंटीक गोवन फूड पळोवपाक मेळटलें ह्या व्हिडिओन हांव तुमकां कांयच अशें सांगून स्पॉयल करिना तुमचो दीस सो तुमी म्हाज्या वांगडा फाल्यांच्या व्लॉगान पळयतले की आमी ही कसली प्लेस आहा पळय ती जे आमच्या ज्या जाग्यार आमी वचोन आमचो अमेझींग डे स्पेंड करतले दोज हू आर इंट्रस्टेड
आमकां तर सॉरी हांव तें सांगू शकना लोकेशन एक्झॅक्टली खंय आहा तें, पण आमकां तर तुमी वाटेर खंयसरूय पळयता जाल्यार यू कॅन गायज मीट मी आनी म्हाका देव कित्याक मेळोंक शकता. वी कॅन डू रिल्स, वी कॅन डू फोटोज टुगेदर, नो इश्यूज. ओके, सो आमी मातशें कितें आतां रात जाली न्हू काय मागीर आमी कोणाक रावना. ओके, 7-8 जाली न्हू, कोणी असो राड येयलो बी जाल्यार आमी रावना बिकॉज ऑफ आर सेफ्टी पर्पज. आयज काल कोणाची काय गॅरंटी ना तुमकां खबरूच आसा. ओके, सो गायज फाल्यांचो जो कोलॅबरेशन व्हिडिओ आसा खबर आसा तो भरपूर इंटरेस्टिंग आसा सारको. तुमकां अलग सायड पळोवंक मेळटली गोंयची. आमच्या गोंयांत ही हिडन प्लेस आसा, मॅक्झिमम प्रमाणांत लोकांक खबरूच ना. सो ही जी व्हिडिओज आसा पळय, ही व्हिडिओ आसा पळय, व्लॉग हो फाल्यांचो पळोवपाक विसरो नाका. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट व्लॉग. हेच सांगून न्हू ही व्हिडिओ हांव हांगासरूच एंड करता आनी मेळटा तुमकां एक नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. मुहूर्त बरो आसा, चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. 8,000 जावपाक व्हेरी लेस आसा, 10,000 पासून जावपाक व्हेरी लेस आसा. चला फुडें सरा आनी सबस्क्रायब करा चॅनलाक. तुमी आमकां तर मोटिवेट करतले जाल्यारूच आमी बरे व्हिडिओज हाडपाक पावतले. आमी बरे व्हिडिओज हाडटले जाल्यार तुमचो एंटरटेनमेंट जातलो. सो चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. बाय बाय. म्हाका पळोवपाक जाता रोडीज कोण कोण पळयता MTV रोडीज कॉमेंट सेक्शनात म्हाका कॉमेंट करून सांगा. बाय बाय.